जेन्ना पळय इव्हॅल्युएशन कमिटी करतली आनी तातूंत TAC बसतली त्या मागीर बॅगाचें तें उत्तर बरयतलें न्ही कितें तें हें बॅगाचें वालोर जर इतलो ना कट कर म्हणून. यू विल नॉट पे. अरे डेफिनेटली म्हजे हे पयशे म्हजे बापायले न्ही किंवा आनी कोणाचे न्ही, हे लोकांचे पयशे. ह्या लोकांच्या पयशांचो थंय पुरेपूर आयज पळय म्हणजे म्हाका हें सोडून दी, संपूर्ण मडगांवकाराक प्रेसाक खबर आहा ज्या तरेन तांचे कडेन सुद्दां बसून हांवें वेव्हार करून वेवस्थीतपणे एड सुद्दां तांचे कशे घेवन ह्या वेळाचेर कसो कर्टेल करपाक लागला, कशें तें फॉयरा कडेन भायल्या हॉटेला कडेन वांटपण केल्लें आसा, खंयचे कशे दुकानां तुमकां फुकट कित्याक दुकानां जाय, तुमकां पयशांनी दुकानां घेवपाक जाय, हें सगळें करून जें केल्लें आसा म्हणजे तें सगळें एका हातून गेलें. आनी हें तें सांगता पळय न्ही जांचे अजुनी बिलांय असर्टेन जावना, तांचें एव्हॅल्युएशन जावना, तांकां TACन अजून तुझं आर्ग्युमेंट पेमेंट करतकीर उलया, फायनल जाता कितें उलया, तो मेरेन उलोवपाची गरज ना. करत ना. हें कशें जालें मरे, प्रोसिजर चालू आहे. हें कशें जालें मरे, हें कशें जालां, हें ते पोलीस तालांव दितात पळय न्ही, ते रॉंग सायडीन सकयल खाशीन रावतात पळय वचून, ताका रॉंग सायडीन येवपाक दिवपाक जाय पयलीं आनी मागीर तालांव दिवंक जाय. बरोबर, कळ्ळें. हें नाटक कशें, हें कशें कितें तरी आयलें की म्हणजे चोर. अरे तूं म्हणटा तूं अजून रॉंग सायडीन वचचो आहा. परत तूं घोणीनाका, रॉंग सायडीन वचपाचो हेंच न्ही. हांव जर रॉंग सायडीन जर थंय वचपाचो जर आशिल्लो न्ही तो खर्च 11 कोटी वेल्यान तो 15 कोटीचेर वतलो आशिल्लो. कोण कोण केन्ना केन्ना उलयता रॉंग सायडीन वचचो आहा पयलीं तुका तालांव दिवपाक लागल्या म्हण. परत हांव केन्नाच रॉंग सायडीन वचपाना. तेच म्हणणे तूं आतां, तूं म्हणटा की आपूण वचचोच ना. हांव म्हजें म्हणणें कितें, तूं आरोप कितें करता, तूं रॉंग सायडीन वतलो आशिल्लो, तूं रॉंग सायडीन वता, हें कितें. इंटेंशन ऑफ गोईंग इन अ रॉंग सायड कॅनॉट बी लायबल फॉर तालांव. There is not at all intention. There is no intention also. No intention. ओके. दुसरी गजाल आनी कितें आसा तें थांबोवचे पयलीं एवरी वेंडर थंयचो कोण आयल्लो न्ही तुमचे पत्रकारिते भितर हंटींग करात. आव्हान म्हजें चॅलेंज, ही इज ओपन चॅलेंज फॉर ऑल. हंटींग करात. 15 वर्सां भितर पॉलिटिकल लायफान असो एक डाग सुद्दां घेतलो ना. हंटींग करात की केन्ना कोणा कडेन थंय आयले जाल्यार सुद्दां कोणा कडेन च्या घेतली जाल्यार. आरोप करप सोंपें, आरोप करप सोंपें, खोडपाक आमकां त्रास लागता मागीर तें. बरें. म्हाका एक दुसरी गजाल जी आतां तुमगे फिल्म फेस्टिवल, थंय तर तुमगे आनी वेगवेगळे तरेची कॉन्ट्रोवर्सी, थंय CAGची गरज ना आनी कोणाचीच गरज ना. लागता सगळ्याक जाता. ना तें जाता. CAG इज नॉट ओनली फॉर जातलें तुमगे हांगा फिल्म फेस्टिवल सुरू जावचे पयलीं तुगेलो फॉर कॉन्ट्रोवर्सी जाल्यो. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन CAG पळय आसा न्ही, CAG फक्त ESGचोच रिपोर्ट दिता अशें ना, सगळ्यांक दिता. CAG अशें अनेक खात्यांनी भोंवता. बरोबर, सगळे गव्हर्नमेंट ऑफिसर सगळ्या ऑफिसांनी. आनी हाजे पयलीं CAGनी रिपोर्ट दिल्ले आसा. म्हणजे खंय खंय इरेग्युलरिटी जाल्या. एक्चुअली ते इरेग्युलरिटी थंय खंय खंय मारतात ते कोणाक मारतात ते तुमी हें करपाक जाय आशिल्लें, तुमी टेंडर असो काडपाक जाय आशिल्लो, तुमी 15 दीस पयलीं काडपाक जाय आशिल्लो, आनी ऑफिसरांचेर येता तें एक्चुअली. बरोबर. दीज आर ऑल एक्चुअली ऑफिसर कन्सर्न हें. आनी त्याच बरोबर ताजेर बशिल्लो पळय हें आसता कोण चलोवपी ताणें तें वेवस्थीत मॉनिटर केलें काय ना ताजेर आसता. खूब दिल्लें आसा हाजे पयलीं विधानसभेन हांवें काडिल्लें आसा. सांगा तुमगे आतां जेन्ना फिल्म फेस्टिवल जालो थंय तर आतां तुमगे पयलींच कॉन्ट्रोवर्सी जाली. अरे तुज्या 12चो जाला, 13चो जाला. गेलो मुद्दो इतलोच की यू रिप्लायड टू देम, जाणें सांगलें की तुमी डेट्स दवरतना ह्यो होली विका भितर दवरल्यात, दुख्खाचो काळ अशे टायमार दवरल्यात, आनी तुवें आतां जाग आयली काय म्हणून. आतां जाग आयली इतली लेट टिका करपाक तुमकां आतां जाग आयली. वॉज युअर क्वेश्चन टू देम न्ही. प्रश्न तो तसोच न्ही. म्हजें म्हणणें इतलेंच आशिल्लें की लास्ट मोमेंटाक जाग आयली असो न्ही तो. म्हजो प्रश्न असो आशिल्लो की आतां लास्ट मोमेंटाक सांगता म्हणजे तुकाय पयलीं तें खबर आशिल्लें, म्हणजे तुय तितलोच दोशी आसा. You believe that it was a mistake to keep film festival during this period? Maybe an unintentional error. Maybe unintentional error, but it was an error. It was an error. I agree. It was an error. कळ्ळें न्ही. पण दॅट वॉज नॉट अ सॉर्ट ऑफ एरोगन्स ऑर आनी अशें कांयच न्ही तें. कारण हें सगळें करपा फाटल्यान खूब हें आसता, लॉजिस्टीक आसता. बरोबर. ते तुमी That's why I said it might not be an intentional error. It might be an unintentional error. हांवें परत म्हटलें आमी थंय पंचांग घेवन बसना ऑर हीट हें घेवन बसना. जर हांव म्हणटा गोंयांत 15 लाख लोक आसा, 15 लाख लोकांक कोणाच्याच लक्षान वचना, एकलोय मनशाच्या लक्षान वचना आनी तो बाबा एकलो इन रायटींग म्हजें कंप्लीट कर. जर तुमच्या लक्षांत आयिल्लें पयलीं जाल्यार तुमी डेट्स चेंज करता आशिल्ले. हय न्ही. एक सांगू जाल्यार एक दोन गजाली आसा. काही गजालीं भितर आमी काही हें करता. आतां शुक्रारा फिल्मींग केलें आमी ना न्ही.
सेंटिमेंट कोणाचे हर्ट जावचे न्ही म्हणून त्या दिसा स्क्रिनींग खंयच करूं ना न्ही. हम्म. आनी ते क्लियर कट एडांनी भितर सकयल ती लायन घातली न्ही. यू कॉल्ड इट मायनॉरिटी अपीजमेंट. हांवें केन्नाच म्हणूं ना यू केन्नाच म्हणलं आनी हांवें केन्नाच म्हणूं ना. यू नेवर आनी- कॉल्ड इट मायनॉरिटी हांवें अपीजमेंट. केन्नाच म्हणूं ना. रवींद्र भवनाक प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेंच्यान तुका प्रश्न नाही, नाही, विचारलो नाही. यू कॉल्ड इट मायनॉरिटी नाही, नाही, अपीजमेंट. हांवें म्हटलं तांकां मुद्दामून तांकां एपिजमेंट करपाची संवय जाल्या ताका पर्टिक्युलरली इट इज अ पर्सनल हें शॉट. अरे हांव कितें म्हणटा, तुमी विधानसभेन आसा, आमच्या मंत्रिमंडळांतले काही मंत्री तुजे दोस्त आसात, वळखीचे आसात. अरे ते कितें चल्लें रे दामोले, तो फकाण करता मरे, आमचे सेंटिमेंट सांबाळपाक जाय, कोणाक सांबाळ, तूं तांकां सांगात मरे, अशेंय कोणी म्हणूं शकतालो. कित्याक म्हणून अशें म्हणला तर ताणें अशें म्हटलें जाल्यार कोण तरी म्हाका सांगतलो आशिल्लो. तुका एक्काय मिनिस्टर तुजे कडेन उलयलो ना ह्या बाबतींत. परत एकदां सांगता, ज्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हो विशय घेतलो तांणी, हय ताज्या नेक्स्ट डे खूब जाणांनी म्हाका सांगलें बाबा अशे अशे गजाली आसा, हें कितें काय विशय. आनी त्या विशयाचेर भितर म्हाका म्हजे कडेन आवेर्तान उलयलो, म्हजे कडेन कायतू उलयलो, म्हजे कडेन फ्रांसीस डिसोजा उलयलो, आनी हांवें मायकल डिसोजाक हांवें हें उलयलो, सगळ्या कडेन मायकल लोबो ताजे कडेन उलयलो. आनी तांकां हांवें आश्वासन दिवन सांगलें की बाबा जें कितें बेस्ट जाता न्ही तातूंतलें जातलें, तातूंतल्यान हाजे दिसा गुड फ्रायडेचें स्क्रिनींग जावचें ना. आवेर्तानाक परत फोन करून तुमी आतांच विचार ऑन घाल स्क्रीन हाजेर घाल मदीं जाल्यार घालता घाल हांगा मदीं आनी तो कर. मागीर मायकलाक फोन करून हांवें सांगलें शुक्रारा दीस दवरूं ना म्हणून विचारात. मायकलान स्टेटमेंट केलें विच वॉज व्हेरी सिरियस that Damu is not changing the dates or rescheduling the festival because it is a ego battle between Damu and Vijay. प्रत्येक Now this doesn't विजया कडच्यान आयला आरोप न्ही, मायकल लोबो कडच्यान आयला आरोप. कदाचित ताका तशें दिसलं जायत जाल्यार हांव कांय म्हणूं शकना. पण एक सांगू की जेन्ना शेड्युलींग तुमी सगळें केल्लें आसा तेन्ना तुका पोस्टपोनमेंट इज नॉट दॅट इजी. परत ही आतां हेंच मेळटलें आशिल्लें उलोवपाक की इतलो तुमी खर्च केला आनी तुमी पोस्टपोन केला, हो खर्च आतां तुजे मिस्टेकीक लागून जाला, तो कोणाचेर घालूं. बरें हांव उलटो प्रश्न विचारता. समजा त्या प्रेस कॉन्फरन्साक विजय नाशिल्लो आनी थंय फक्त तुगेलो रोहन बिहान आशिल्ले जाल्यार दामू वूड हॅव बीन मोर ओपन टू रिशेड्युलिंग. एक सांगता तें हो नाशिल्लो तो नाशिल्लो हातूंत कांयच ना. प्रश्न इतलोच आसा की रिशेड्युलिंग त्या लास्ट 11 वरांचेर जातलें आशिल्लें काय ना. त्या वेळाचेर तूं मॅक्झिमम कितें करूंक शकता तें पर्यंत करपाक जाय. त्या वेळाचेर मॅक्झिमम जें करपाक शकतालें की गुड फ्रायडेच्या दिसा आमी स्क्रिनींग दवरूं ना, तें आमी दवरूं ना जालें. पण प्रश्न म्हजो इतलोच आसा की अजुनूय म्हजो $1 मिलियन क्वेश्चन ज्या तारखेक 12 तारखेक 13 तारखेक प्रेस घेतली, होम स्वीट होमाचें जेन्ना हांगा आशिल्लें तेन्ना सीएमांनी डिक्लेअर केलें, 14 तारखेचे सगळे पेपरांनी आयलें, तो पर्यंत कित्याक ओगी रावले. बरें हांव एक सोड, कितले जाण प्रेसाचे पत्रकार लोक आशिल्ले तेच ती पत्रकार परिशद घेवपाक आयिल्ले, तातूंत म्हाजे कॅथलीक भावूय आसा, तातूंतय कोणें एकल्यान तरी सांगूंक जाय आशिल्लें दामू ती मिक्स जाता मरे, 2 तारखेक हें आसा मरे, 3 तारखेक तें आसा मरे, सांगूंक जाय आशिल्लें न्ही. कोणें सांगूं ना. कित्याक म्हणजे अशें आसा की आमी अशें कामाच्या निमतान भितर म्हणजे मदीं खंय तरी स्कीप जाता तकलेन. म्हणजे जर What are you saying? There was a deliberate politics played on this issue. Yes, 101%. 101%. जर तूं जर जबाबदार जर आमदार आसा, तूं जर इतलो जर प्रत्येक गोश्ट जर बारकायेन जर वाचता जाल्यार पयली गजाल जर आशिल्ली जाल्यार ती तुवें कोणाची तरी नदरेन हाडपाक दिवपाक आशिल्ली. हांवें एक प्रश्न विचारलो मुख्यमंत्र्या हुजीर, जर मडगांवां दुसरो शिगमो करपाक जाय जाल्यार 10 दिसां पयलीं रिटर्न एप्लिकेशन दिवन जर तुमी दुसरो शिगमो करूंक शकता जाल्यार 10 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री जो चेअरमॅन आसा ESGचो ताका एक पत्र दिवंक कित्याक शकना की हें पोस्टपोन कर म्हणून. जाल्यार विधानसभेन 23 ते 27 तारखेक विधानसभा चलता, त्या विधानसभा दिसा 26 तारखेक नाचोया कोपासराचो हें चल्ला, अभिनंदनाचो ठराव चल्ला. तो हांवें 3 कंटिन्युअस फोन केले प्रमोद सावंता तो घालात म्हणून, आनी ताज्या हाकाय बी सांगलें डायरेक्टराक घालतात म्हणून. तो नाचोया कोपासराचो ठराव चल्लो पळय न्ही, त्या वेळाचेर सुद्दां एकटोय उबो रावन सांगूं ना. त्या वेळाचेर चीफ मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड सेईंग दॅट 2 तारखेच्यान फिल्म फेस्टिवल गोंयचे कोंकणीच्या आनी मराठीचे हाजे फिल्म फेस्टिवल जाता स्टेटीचें. दामू कॉर्नर करपा खातीर राजकारण खेळ्ळें. हें इतलें सूर्यप्रकाशा इतलें सत्य आसा ते दामून सांगपाची गरज ना. कोणें धाकलो भुरगो सांगता. बरें म्हाका लास्ट हें सांगात, तुमचो जो आतां काल जे सेरेमनी जाली फिल्म फेस्टिवलाची एवॉर्ड बिवॉर्ड दिवपाची, थंय परत बोवाळ म्हाका कळना. एंटरटेनमेंट सोसायटी आनी फिल्म फेस्टिवलाची इतली बोवाळ कितें जातात. एक फूल आमी अर्दवराची चर्चा करपाक आयकतात. वर भर करपाक
ह्या अवॉर्डांच्या बोवाळ की राजेंद्र तालक कमिटीचेर आसा तरी आसतना सगळ्यांत चड राजेंद्र तालकाक पुरस्कार, दामू यशीचो वायस चेअरमॅन तरी आसतना दामूच्या पिक्चराक पुरस्कार. हे हाव आर यू गोइंग टू रिप्लाय टू दीस इज अ स्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एलिगेशन. डेफिनेटली. हय पहिली गजाल सांगता, मुळातच हांगा 7 वर्सां जाली फिल्म फेस्टिवल जावना. एक. नंबर 2, जे एसीचेर मेंबर काही प्रमाणान आसात आमी सगळे, ते सगळे फिल्माशी निगडीत आसा. कोण नेवालकारालो कोणालो गुणाजी आसतलो, शर्मत खंय तरी सुरिंगान किंवा जागोरान आसतलो, तालक खंय तरी 2-3 पिक्चरां काडटा आसतलो, धर्मानंदाचें कदाचित पिक्चर आसतलें, शिवाचें कोणाचें पिक्चर आसतलें, पण जो कोण मिनाक्षी मार्टीन जें आसा तें पिक्चरान काम करता आसतलें. कोणाचें नांव घे तूं, प्रत्येक जाण फिल्माशी निगडीतच आसा. आनी एंटरटेनमेंट सोसायटी गोवा ही केलेत त्या खातीर. आतां हो विशय सायडीन दवरात. दुसरें, 2008-9 म्हजो जागोर सिनेमा आयलो 2009. म्हाका 2009 स्वप्न पडिल्लें की 2014 फिल्म फेस्टिवल जातलो हा म्हणून. म्हणजे हांव अंतर्ज्ञानी खूब. 2008-9चो फिल्म तो. 10-11चे आनी 12-13चे अशे 3 कॅटेगरी. त्या वेळाचेर आमकां स्वप्न पडिल्लें सगळ्यांक. मागीर त्या वेळाचेर तालकाची You don't consider this as conflict of interest? नो वे. आतां हांव दुसरो प्रश्न विचारता. हांव काही प्रश्न हांव विचारता. समजा तातूंत भितर हे सगळे लोकांची पिक्चरां नाका. हय जाल्यार पिक्चर आसा थंय आसा कितली ती सांग म्हाका. म्हणजे जे ESGच्या कमिटी भितर आशिल्ले त्या सगळ्यांची जर पिक्चर भायर काडली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट घेवन जाल्यार फेस्टिवलच जावपाक शकना. फेस्टिवल नाही बीन. आणि फेस्टिवल जावंकूच शकना. काही लोक अशे तरेन उलयता हय. जणू काय कोंकणीची आणि म्हणजे गोंयची फिल्म इंडस्ट्री व्हडली व्हड जाला. हय अरे हांगा तें रोपटें आसा, खाली रोपटें, हांगाच मारपाचो प्रयत्न करतात. बरें, एक गजाल सांगता. आतां तूं इनामाचेर उलयलो. इनामाचे प्रश्नचिन्ह खंय ना. नरकासुराची स्पर्धा गेली तो कोण जास्त म्हाका दाखय म्हणटा सकयल. शिगम्याचें जालें, आमकां आमचेर अन्याय केलो. तुम्ही ज्युरी कोण ते सांगपा तयार आहात. हय तर सांगलें मरे. ज्युरी स्टेजीचेर आयिल्ले. यू आर व्हेरी ओपन. व्हेरी ओपन. स्टेजीचेर आयले म्हणजे कोणा निपोवन दवरपाचें कितें आसता तें. म्हणजे निपोवन दवरल्यार तूं चोर. तुजे मनान कितें तरी वायट आसा. आयज काल खंयी वच, स्पर्धेचे खंयी वच, म्हजेर अन्याय केलो. इती आवय भुरग्याक घेवन सुद्दां डान्स कॉम्पिटिशनाक चलयाक घेवन येता पळय न्ही, ती सुद्दां डान्स कॉम्पिटिशनाक चलयेक राव सोपयता. तिसरे प्रायज मेळ्ळें जाल्यार अन्याय केलो म्हणून थंय झगडपाक वता. बरें, म्हाका लास्ट गजाल सांग आनी व्हेरी ओपनली. सगळीं जाण दामूक इतली कित्याक टार्गेट करतात. कदाचित देवान सगळ्यांक बरी बुद्धी दिली आसतली की तुका टार्गेट करचो म्हणून. टार्गेट कर आनी ताका आनी वयर काड. म्हाका कांय नुकसान जायना. कारण जेन्ना हांव दोळ्यान दोळे घालून उलोवंक शकता, जो पर्यंत हांव क्लीन आसा तो पर्यंत असले 50 न्ही 100 सुद्दां जर कोणें टार्गेट केलें म्हाका भंय ना. ज्या दिसा म्हजेर डाग लागतलो त्या दिसा आयच्या दिसा बरोबर घे, हांव तकली सकयल घालून ह्या राजकारणांतल्यान पयस वतलो. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता मेजर जितली गजाल आशिल्ली तितली आमी डिस्कस करपाचो प्रयत्न केला. दामू बाबांनी सदांच्या आपल्या स्टायलीन मेकळेपणान उत्तरां दिल्यान. सगळीं म्हणजे पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी धरून, फिल्म फेस्टिवल धरून, ते इफीचे CAGची क्वेरीज धरून सगळ्यांचेर आयलो. इतलो सगळो बोवाळ चालू आसतना मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.